आज प्रेस घेवपाक म्हाका एक कारण जालें सडनली कितें आयकलें त्या प्रमाणे आज इंटरकाशी कितें गोंय येता तेंगेले खंय आनी तांकां डुप्लिकेट ट्रॉफी डुप्लिकेट कितें आय लीग जिखोन ओरिजिनल ट्रॉफी मुकोळ्या आय लीग जिखोन ओरिजिनल बट ट्रॉफी आहा तुम सगळे प्रेस आहले सगळो लोक आहलो आख्खे आमगेले सपोर्टर आनी फुटबॉल मोगी आहले 10,000 मैच लोक पयले फावटी जाला 10,000 मैच लोक पयले फावटी फुटबॉला जाला खंय आमगेले ग्राउंडार राय आनी तितून लोक आनी ह्या टायमाचेर केन्ना जालो ना पयलू जातालो पयलू तेचे लागले सत्याचल ब्रदर्स आनी डेंपो सालोंगार बी आमी खेळाय पळय तेन्ना पयलीं लोक जाता ते भशेन पण ह्या तेंपार लोक जावले ना पूण ज्या दिसाक राया पळय आमी खेळटाय ते पळय इंटरकाशी कडेन ते दीस जो लोक जाला तो लोक केन्ना जालो ना आनी सगळ्या लोकांक चयला जे आमी ती ट्रॉफी जिखले प्रेसान चयला आनी सगळ्या लोकांक चयला जेन्ना आमी ती ट्रॉफी जिखल्याय आमकां फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येवन दिल्ली सोन ट्रॉफी हाडली ही त्यो सेम ट्रॉफी हाडूं ना ज्या गेम्या त्यो सेम ट्रॉफी हाडना पूण जेन्ना आमी जिखली म्हणटकच फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येयलो दिल्ली सोन फ्लायटान आनी जे दिसा आमी आमगेले हें कोताले सेलिब्रेशन कोताले लिलांत सेलिब्रेशन कोताले ते दीस सेक्रेटरी ती ट्रॉफी सगळ्या लोकां वची प्रेसा वची घेवन येयला तूं चलो आसतलें तुमी आले आज आयको येता की गोंया आनी एक डुप्लिकेट ट्रॉफी इंटरकाशी येता म्हणून जाल्यार हें फुटबॉल मुखार कितें वयता सर तुमकां हें रिकॉर्ड चर्चिल ब्रदर्स जे आय लीग जिखल्या ती हें रिकॉर्ड वर्ल्डा गेलो आहा नॉट इन वर्ल्ड थिंगा गोंयांत वर्ल्डा गेला वर्ल्डा खबरान म्हाका अमेरिका जावं इंग्लंड हांव आमी खंय गोंयकार आहा जिल्ल्याक पासून आमी गोंयकारां भायरी कोण आमगे बरें मार्क जाय तेमी जायत्यान म्हूण करीत आयले म्हाका पालोर न्हू आनी त्या दिसाक म्हाका दिसता लोक पळय जाल्लो फायनल दीस लोक आनी ह्या टायमाचेर केन्ना फुटबॉला जालो ना पयलीं जातालो आनी त्या लोकांनी सगळ्यांक चयलो ट्रॉफी आमी जिखल्याय आनी तेमी ट्रॉफी हाडना म्हूण म्हणटकच मागीर तेमी तेंगे सेक्रेटरी धाडून दिल्ली सोन ट्रॉफी हाडली पूण आज अकस्मात ह्या न्यूजाचेर येता की इंटरकाशी ट्रॉफी तेगो जिखल्या म्हणून कितें करून ते एक फ्रॉड कितें सर तुमचें तेका लागून तुका पयलें पयलीं सद्या मुगे पयलो पॉयंट म्हणटा ही ओरिजिनल ट्रॉफी आय लीगेची मुकोडे आहा तुमचो जी दिलोली लोकां दिलोली थिंगा आतां जेन्ना हांव कितें म्हणटा जर तर ह्या ट्रॉफीचे कितें प्रॉब्लेम जर आसले जाल्यार सेक्रेटरी फेडरेशनाक घेवन येवन जसो आमी पार्टी कोताले लिला हितून हॉटलान तुम सगळे प्रेस जाले सगळे आमी इतले सपोर्ट जाले ते रोज तांकां हाडून दिल्या आनी आतां अकस्मात दुसरी ट्रॉफी कितें करून जाता म्हणजे आय लीग 2 ट्रॉफी जाताय लुजार ती बाता विनर 2 दोगांची बाताय जायना कितें जावपा तें मागीर मुखार तें विचारा पूण हांव मुगेले इनात मुगेले सेकंड चेडवागे चेडूं हें आनी हें सारकें फुटबॉला आमगेलें जाणा तेका धरून उलोवपा जाय टॉक Very big supporter of Churchill Brothers and also the granddaughter of Churchill Alamau, and today I am disappointed that the AIFF is going to give a duplicate
I-League trophy to Interkashi, when the real one is still with Churchill Brothers. We are not only taking away the trophy from us, but from all the players too. कित्याक लागून पडले तेंकां? I have not any idea. I know why. Why? Yeah. तें सांगतलें. No, I'm not saying that. तेजे बाब तें तुका ट्रॉफी मागलेली पोत्ती मागिल्लो ना कितको मागतले ते पण तुम्ही विन जाले जाल्यार डुप्लिकेट ट्रॉफी तेंकां कित्याक दिवपाक पडली ना? आतां म्हाका आयडियार मेळूं आतां कितें बाबा फुटबॉल ग्रावंडाचेर चलता हेडोन चलता काय पयशांचेर चलता तें म्हाका समजूंक मेळना. रोलिंग ट्रॉफी असता ती कोण हा रोलिंग ट्रॉफी असता सदा म्हणजे आयएसएल ISL रोलिंग न्हू आय ही ट्रॉफी आमकां आसोता जिखील म्हणून दिताय आनी मागीर दुसरी कितें दोताय आनी येताय मागीर. पण तुमकां कोण एप्रोच बी जाल्ले कितें उलयलां बी तुमचे कडेन कोण? काय ना काय उलयनासतना ती आतां डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता? आतां हांव आयकोत न्हू काल पेपराचेर येयलें न्हू कितें काल येयलें पेपराचेर हय ताका लागून हांवें प्रेस केला ओरिजिनल ट्रॉफी हिंगा आयलिगेची आनी आम कोण एप्रोच जालो ना बाबा ही ट्रॉफी तुगे वताय पोताय कितें म्हूण कित्याक तांकां एप्रोच जावपाचें रायट ना न्हू आमी जिखलो आय न्हू ट्रॉफी. तुम्ही केपील कितें घातलो न्हू मॅटर कोटा मॅटर चलता पूण कोटा मॅटर चलता आसतना पासून आज डुप्लिकेट तें म्हणजे कित्याक कितकोन तें कोर्टान असो डिसिजन कांय येयलें ना ना. हायकोर्टा तुम्ही त्या ऑथॉरिटी कडे बी उलयतले आतां ही डुप्लिकेट त्या ऑथॉरिटी कडे बी उलयतले आतां ही डुप्लिकेट ट्रॉफी दितात तेंकां हांव पळयत कोण जे तुम्ही कोणा कडेन उलयतले हांव काय उलोवपा हांव प्रेसाक उलयता लोकांक उलयता म्हाका तेंका उलोवपा म्हाका कितें रेट तेंगे तो सेक्रेटरी तेंचे जाल्यार फेडरेशनाचो तुमचे जाल्ले मरे लिला आसोना पाडी कोताय तेजो तुमी आसले सगळे तुमी प्रेस जाल्ले मरे तुमी आसना तेजो तुमी प्रेस जाल्ले म्हणजे लिला राबरे लिला तुमी आसले न्हू आमी लिला पाटी केलो तेजो तेरूच तुमी आसले थिंगा आनी तुमची तो सेक्रेटरी घेवन येवं ना रे ट्रॉफी ती ओडणार मागीर तुम्ही सुपर कप आमी कित्याक घेवन पार्टिसिपेट केलो ना आमी सुपर कपाक कित्याक गेले ना पार्टिसिपेट आमकां रोड मॅप ना फुटबॉलाचें आमचो सुपर कपाक हांव वयतलो न्हू म्हाका ते प्लेयर सायन करपा जाय कित्याक आमच्यान बिस्तेरी गेम घेवन वचपाक हांव केन्ना गेलो ना तुका खबर आमगे आज चॅलेंज म्हणटी चर्चिलान केल्या आज फुटबॉलाक प्लेयरांक 9,000 पगार मेळ्ळे म्हणजे हायस्ट पगार म्हणजे निकलास धेंपे गेलो निमा कडेन 9,000 घेवन गेला एसो प्लेयर तेन्ना चर्चिल ब्रदर्स आमी फुटबॉलाक येयले आनी आज लाखांनी प्लेयर हाडयले पगार आनी आज फुटबॉल पळय आहा तो तरी आज हांव ओरिजीन सारके लोकां वचेर 10,000 लोक केन्ना जालो ना तेतून लोकां वचेर हांव ही ट्रॉफी जिखोता आनी ट्रॉफी हाडना ट्रॉफी तरी हांव जिखोता आनी ही ट्रॉफी आमी जिखल्याय म्हणून ओरिजिनल ही ट्रॉफी तेमी ग्रावंड हाडना तुका खबर आहा जे दिसा आमी पार्टी कोताले जिल्ला हॉटलान आनी तुमी सगळे प्रेस जाले तो लोक आसलो तेंगेलो जनरल सेक्रेटरी जे फेडरेशनाचो घेवन ही ट्रॉफी येयली मरे सुटकेसीन घालून न्हू सुटकेसीन थंय आनी आनी आमकां थिंग दिली मरे ताणें पूण एश कोन्न तरी हें तरी जाता जाल्यार फुटबॉला आनी मिनी कितें आहा म्हाका सांगात तुमी कॉफी बाला पयस की नाही ते आं कॉफी बाला पयस पयशे धाटायचे मरे तांकां पयशे नाय हाय म्हाका कांय खबर ना फेडरेशन धाडले नाय अजून तांकां पयशे नाय कडेन आसतले आनी ते पाळी हे वर्सा जिखलो दुसऱ्या वर्सा मेळटा पयशे तेंगे कितें चलत तें म्हाका खबर ना पूण पयलो तो धाचमुन्सिपल आसलो PRN धाचमुन्सिपल आसलो त्या दोना तुगे ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो इवान प्रफुल्ल पाटील पळय आसलो त्या दोना ट्रॉफी बराबर पयशे धाडटालो रोखडेच पूण आतां पयशे येयले नाय
कितना बड़े फेडरेशन को पयशे आय ना ते म्हाका खबर ना कांय प्रमाणे ट्रॉफी हाडटा तो पयशे येताय आता चोया मरे पुढचं आम्ही मॅटर कोणा न्हू मॅटर कोणा कित्याक जिखले म्हणटा आमकां दिवपा जायना काय जाण तुगे भाशेन कितें जाता तूं कितें जाता ना तुगे भाशेन कितें जाता जिखिल्ल्यांक दिवपा न्ही तें बरें दुसरो पॉयंट आन्सर तुजे कडेन नंबर आसता न्हू 1 2 3 4 5 व्हडलो खंयचो 5 न्हू आता 1 to 40 पॉइंट अंतर गेलो जाय तो 40 पॉइंट मुको आय आणि 39 तेंगे आय कोण वळखता 40 वळखता ना रे सगळ्या कडेन आमी विनींग आय मरे सगळ्या कडेन म्हणजे हुंयच्यान तूं कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार हांव विनर आहा प्लस द फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन आतां त्या परा पयलीं म्हणटा आमी देंपो आमी सालंगार आमी हेळेद्रोणा स्टेडियम वतालो एक टायमाचेर आतां लोकां एसकून फुटबॉल हे भाशेन जातात लोक आतां हात चोरत रावता फुटबॉल खेळपाक पूण ते दिसाक जे दिसा आमी आनी बैठक खेळटाय त्या दिसा 10,000 मायज लोक जावचे ना आनी त्या लोकांक सगळ्यांक चल मरे आमी जिखिल्ले सगळे खबर आहा आमी जिखले गोंयकारां मोन मोळ्या मात चल आनी पयलो चर्चिल बाजार साम सालुकार हेडाय जाय तूं स्टेडियम पॅक जातालो टिकेट मेळाली आमी डेपो हेडा जाल्यार स्टेडियम पॅक जातालो त्या दवरून फुटबॉल म्हणटा न्हू सारको स्ट्रेट डायरेक्ट फुटबॉल चलतालो हांव तें कितें चलयता तें खबर ना म्हाका आतां पोच्ची खबर मेळ्ळा तुका पोच्चीची आमगे प्रोफेशनल कितें जालें तें मॅच फिक्सिंग जालें आतां ही ट्रॉफी फिक्सिंग जाता ते भाशेन ती मॅच फिक्सिंग जालें आनी मॅच फिक्सिंग जालें तो आमचे भाशेन सारको फुटबॉल लाभार म्हूण तेणें तेका दोतोरी तेणें सगळ्या भुरग्यांक सांगिलां कितें को मॅच फिक्सिंग जालें कित्याक म्हळ्यार फुटबॉल मुखार वयता न्ही मरे आज हांव तुका ऑनेस्ट सांगता हांवें पळय पयस फुटबॉलाक घायला तो तरी मुखार तुरे आज हांवें दवरलो जाल्यार हांव एक 2 तरी 5 स्टार हॉटेल वचतालो हांवें मुगो एखादें बिजनेस देखून दवरना मुगे एक सांग आमगे शॉक आमी फॅमिलीक जाता आमी हें धाकटें हें मुगे ना आमगे सारकें ब्लडांतूच तें फुटबॉल गेल्लो आनी आमी इतलो फुटबॉलाक पयस घालून कितें फायदो जालो तें दिसता तुका आमकां आतां मुगे फुटबॉलाक पयस घालप कित्याक जेन्ना इंडिये पण म्हणटा आख्खे हुंचेक तरी आमी इंडिये तरी स्टेटी गेलो जाय फुटबॉल रमता आहा मनशाचेर तूं कलकत्ता वच महाराष्ट्र वच कर्नाटका वच केरला वच गोंय खंय वच फुटबॉल आमगे रमता पूण आज आमगेलो फुटबॉल वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जावपाक वचना कारण कित्याक हे भाशेन तें फिक्सिंग जाता आतां एक सेलेक्शन काडया न्हू सेलेक्शन काडटा आनी फिक्सिंग सेलेक्शन काडटा तें सारकें काडय आज तूं सेलेक्शन काडा एक बाबा गेल्यार कोणाकडे गोंयचें सेलेक्शन काडलें गोंयाक ती पयलीं आनी ती खंयची गेम प्ले जाल्या फेडरेशनाक कोणा कडेन ते गेमीक आमी 5, 10, 15 मारताले ते गेमीक पिड्या जाले पूण आज एक सेलेक्शन पासून काडाय तें तरी सारकें काणाय त्या प्लेयराक फुटबॉल मुखार वयता कितें मरे So AIFF is doing another blunder by giving the trophy to Interkashi. It is injustice to all our supporters here, to each and every Goan and to each and every Indian footballer. Today if you go to see, everyone is just making, it's become a mockery of football. And the way things are going, and again they are going to give a trophy, again it is going to come up. Standard 2 is gone down. So I request AIFF to rectify their mistake. Don't go do another blunder. And wait till the court order comes. It's a big blunder. This is going to get people who are really running the team out of passion and love. Their whole love is going to move away from football if this continues. I know the whole corporate world is working against us because we are the only family-run club. We know what hardships we are going through to run this club, and that is not being liked by all these corporates, I guess. And that's why they are trying to push us away by using the federation. So I request, don't do another blunder. Make sure you do everything that our Indian football does. तुम्ही पळयतात GNH.
ओ मेलो कितरे रस्ता पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरागे वच मरे पळय